नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दिप्तिका कोळकर आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो गोंय आर्थीक संकश्टाच्या वाटेर काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकराचो आरोप एनसीपी पार्टी जर आसा जाल्यार ती फक्त एनसीपीचो अध्यक्ष शरद पवाराक लागून आसा जुदे फिलिप डिसोजाचे विधान गोंयकार नुस्तेकारांक न्ही तर सरकार दिता बिगर गोंयकार नुस्तेकारांक प्राधान्य बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान केलो सरकाराचेर सणसणीत आरोप बाणस्तारी पुला सकयल बेकायदेशीर रेंव काडप्यांचेर केली कारवाय 2 कोटींच्यो वस्तू केल्यो जप्त पेडणे झोनिंग विशयाचो वाद करपा फाटल्यान जीत आराळकराचो वैयक्तीक स्वार्थ मंत्री विश्वजीत राणेचो आरोप आमदार जितानूच केल्यात आपल्या जमनीच्या बेकायदेशीर झोनिंग आसात पुरावे विश्वजिताचो पलटवार आनी लैंगिक अत्याचार आड साक्षीदारांक ड्रॉप करपाक दिली न्यायालयात मंजुरी जाल्यार पणजे पुलीस हल्लो प्रकरणात गैरहजर रावपाची मागणी बाबूश मोन्सेराताची आता खबर विस्तारान गोंय सरकार सध्या 32,000 कोटी रीण आशिल्ल्यान सध्या आर्थीक संकश्टांत आसा अशें विधान काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकर हांणी केलें गोंय सरकारा कडेन सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक पगार दिवपाक तशेंच सरकारी येवजणी राबोवपाक लेगीत पयशे नात असोय आरोप गिरीश चोडणकरान केला सरकाराक आर्थीक वेवस्थापन जमना अशें गिरीश चोडणकरांचें म्हणणें आमची जर सध्याची गोवा स्टेटीचे फायनान्शियल पोझिशन जर पळयलें जाल्यार आमच्यो लायबिलिटी ज्यो आसात त्यो जवळ जवळ 32,000 कोटीचेर पावल्यो आसात ज्या ल्हानशा राज्यांक जेजे बजेट सायज जवळ जवळ 22 ते 24,000 कोटीच आसा तेज्यो आमच्यो लायबिलिटीज टोटल 32,000 क्रोर्स आनी हितून भितर ज्यो आउटस्टँडींग आसा रिसंटली आनी खास करून कॉर्पोरेशनाचे ते इन्क्लूड केल्ले ना आनी ह्या सरकारान ऑक्टोबर मेरेन जो म्हणजे एप्रील टू ऑक्टोबर मेरेन जवळ जवळ 1,250 क्रोर्स विथड्रॉ केल्ले आसा म्हणजे बरी 100 कोटी करून सो एक फायनान्शियली एमर्जन्सीक सध्या गोवा स्टेट चलता कितल्योश्योच वेलफेअर स्कीम तांकां पयशे ना म्हणून दिली वचनात खंयच्याय डिपार्टमेंटान जंय लोकांक तेजो फायदो जाता अशें सांगलें वयता की फायनान्शियल पोझिशन सरकाराची सारकी ना फायनान्स ना कितल्योश्योच गव्हर्मेंट स्टाफाचे एरियर्स पेंडींग आसात थोडे कडेन सॅलरी पेंडींग आसा आनी रिजन आसा फायनान्शियल शुक्रारा सांजेर मडगांव एसजीपीडीए मार्केटा भायर बशिल्ल्या गोंयकार नुस्तेकारांक धांवडावन घालून सरकार कितें सिद्ध करपाक सोदता बिगर गोंयकार नुस्तेकारांक सरकार प्राधान्य कित्याक दिवपाक मुखार सरला काय असो प्रश्न बाणोलीचो आमदार वेंजी वेगसान उपरासला रापणेक लागिल्लें नुस्तें जर तेन्नाच्या तेन्ना विकूंक बसचें ना तर केन्ना बसतले अशें म्हणत वेंजीन सरकाराचेर फार पेटयले आज आता काल आम चोयले ते भाशेन एसजीपीडीए फिश मार्केटान सगळे गोंयकारांक धाडायन दिले नुस्तें इंकना काय म्हूण देरेफेन सरकार उठवता स्ट्रीमलायन करपाक पूण सरकारान जाण जावपा जाय इतलीं वर्सां तुम एलाव केला होलसेल फिश मार्केट टू बी रन द वे गोवन्स वॉन्ट आणि नाव तुम चेंजीस करू सोदता राख्यामध्ये तुम जर चेंजीस हाडूं जायो जाल्यार हो लोकल फिशरमॅन जो लोकल प्रोड्यूस 10, 11, 12 आज पयली पात येयल्या ती 10:30 येयल्या दुसरी पात येतली 12, 12:30, 1, 2 देखून फ्रेश नुस्तें कितें येताय स्टोरेज सिस्टम तुम रेडी केलो ना जाल्यार हें जरी तर नुस्तें आज वचोन इंक नाय मार्केटांत जाल्यार हे ते वर्मा रेड्डी आनी खन्ना म्हणटाय तेंक इंकूंक पडटलें हें नुस्तें जर आतां इंक ना जाल्यार कोणाकूय जाल्यार इंकूंक पडटलें हांव नांव घेवपासूच ना कोणाची हे सगळे भायल जे आय होलसेलर ते मागीर नुस्तें घेता हिंगा सोय भितर
हे पांट्याचे जे तांकां पयशे मेळपा जाय ते मेळना कित्याक स्टोरेजूय ना आनी आमी तुमी विकपा मार्केट आहा तेय बंद करताय. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां जरी तर ते होलसेल मार्केट 9 बंद करूं जाय 10 बंद करूं जाय तुम कोराय पूण आमकां एक जाग दियाय सायडीन तो लोकल फिशरमॅनाक लोकल प्रोड्यूस जो आहा फ्रेश आहा तो आनी तो मागीर तुमी साफ करपाचो. जे भाशेन G20 येयले तेन्ना तुम उदका टँकर घालून रस साफ जाताले ते भाशेन आमकांय साफ दिसपाचो. So this is our request. We would want this. And Monday we have decided that we will ask for a meeting. We are going to meet SGPDA. दाजी कोणे उलोवन meeting घेतले. जे कोण येवपा सोदताय तेम सगल्यांनी येवचे. म्हाका सदा they will pass on the message to all the other fishermen. आनी the decision is जरी तर तूं मायक नाय जाल्यार म्हाका सदा हेमको दोन बंद करून स्ट्रायकार वचचे पडटले. Which is going to be on the account of the government. एक दिसा धंद्याक जो पैसा तो बंद करपाचो जो आहा हो नुस्तेकार केन्ना विसरपाना. तुमी जरी तरी आमकां स्ट्रायकार वचपा जरी तरी हें कोताय जाल्यार तो स्ट्रायकार वचपा एक दिसा जो धंद्या देस्पेस आहा धंदो करपाचो पयशे येवपाक तो ह्या सरकाराक मागीर परिणाम पडटलो. शेनवारा फांतोडेर बाणस्तारी पुला सकयल बेकायदेशीरपणान रेंव व्हरपी ट्रकांक गोंय पुलिशेन धडक कारवाय करीत अटक केली. ह्या कारवायेंत 8 ट्रक 4 व्हडयो रेंव तशेंच हेर वस्तू धरून 2 कोटी रुपयांच्यो वस्तू पुलिशेन जप्त केल्यात. तशेंच रेंव काडपी 14 कामगारांक पुलिशेन अटक केल्यात. आमदार जी नारोलकार सुवार्थाचें राजकारण करता तो स्वताच म्हजे कडेन ताच्या वाठारांतली एने जमीन रुपांतरीत करपाक आयिल्लो. हावसिंग बोर्डाचें जितान बेकायदेशीर वेव्हार केल्यात म्हणून टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचे आरोप. पेडणे जमीन झोनिंगाक विरोध करपी जीत आरोलकार स्वता जमनीचे रुपांतरण करपाच्या बेकायदेशीरपणान घुसपला. विरोध करून वाद तयार करपा फाटल्यान जिताचो वेस्टेड इंटरेस्ट आसा असो आरोप मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केला. सरकाराचो तो खंयचो आमदार पण म्हाका एक आमदार आहा हेजे नाव हांगा आहा म्हाज्या घरा कडेन आयिल्लो की 1 लाख स्क्वेअर मिटर आपले कन्वर्ट करून दी आनी बाजूचे जमीन कन्वर्ट करू नाका हे हा हे तुमीच वाचा आनी सर्वे नंबर तेंचे आहा. आनी दुसरी गोष्ट तेजे नाव आसा जीत आरोलकर. जीत आरोलकर म्हाज्या घरा कडेन आयिल्लो नॉन नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट फॉर कन्वर्ट करपाक कल्टिवेट लँड विथ झोनिंग एंड इरिगेशन कन्वर्ट करपाक पार्टली ऑर्चर्ड एंड पार्टली फॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक पार्टली इरिगेशन एरिया कमांड एरियाचे भितर हे सगळे तेजे अप्रूव्ह जाल्ले 16B ते म्हाका झोनिंग प्लॅनान दिवपाक आयिल्लो. हांवें ताका एकूच सांगले की हांव ते करूं शकना कारण एक जर जागो असो आसलो तर म्हाका कुशीचे जागे बी करपाक जाय. तो म्हणटा मागीर आपल्याक ते सवाय भितर आपल्याक जमीन गावची ना. हांव दलाल न्हू हांव ब्रोकर न्हू. कदाचित जे पयलीं ब्रोकर आशिल्ले लोक आनी जे पयलीं ब्रोकर तांकां ते स्क्वेअर मिटर वायज जमीन मागपाची संवय आसतली. हांव मंत्री आनी हांव काय ज्युनियर मिनिस्टर न्हू. कोणी कितें तोंड कशेंय ओपन केलें म्हणून हांव उगी रावपाचो ना. कोणी आमदार कितेंय नांव आसूं त्या आमदाराचें एक लक्षात घेऊ सरकाराचो आमदार असलो तरी बी उलोवपाक एक ताकद आहे. कदाचित वेस्टेड इंटरेस्ट चडसो प्ले आसतलो म्हणून कदाचित कितें आसतले पूण हे सगळे गोष्ट प्रेसांनी छापपाचे फाल्यां. इल्लीगल फार्म हाऊस पॅडीफिल्डान ना आसतना बी करपी मनीस तोच आनी हे कसले प्लॅनिंग करतले. हांकां लोकांचो इंटरेस्ट आहा पेडणे लोकांचो. पेडणे सोबतेक सांगला व्हडले जाहीर मिटींग आमी घेवया लोकांक कितें एक्सप्लेन करपाक जाय आमी करुया आनी तो केन्ना मिटींग जे ऑर्गनायज करूं शकना तेजे पेक्षा 5 पटींनी मिटींग हांव ऑर्गनायज करून हांव स्वता वयतलो मांद्रे मतदारसंघात मिटींग घेवपाक. सरकाराचो आमदार आसलो म्हणून सरकाराचे खंयच्याय विशयाचेर येवन व्यवस्थित रिप्रेझेंटेशन करपाची गरज आहा. स्वता इल्लीगल सगळी कामां करता स्वता झोनिंग प्लॅनान आपलें काम करून घेतला आनी मागीर सांगता की ह्या तरेचे गोष्टी जावंक जाय त्या स्वार्थी मनीस स्वार्थानूच उलयतलो. हांव तेजे वयर आनी काय उलोवंक शकना. SITन म्हाजें नांव ना. हांव काय सुप्रीम कोर्टान वचूना जेलांतल्यान रिलीज करून घेवपाक. जीत आरोलकर कसो बेकायदेशीरपणा करता ताचो व्हिडिओ येता त्या विधानसभेत दाखयतलो अशें विश्वजीत राणेन म्हणला. तशेंच जीत आरोलकारान शेतकी जमनीत बांदिल्ले फार्म हाऊस नगर नियोजन खात्याक नोटीस काढून ते बांदकाम मोडपाचो आदेश आपणे दिला अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. फार्म हाऊस पॅडीफिल्डान बांदला इल्लीगल आहा आनी टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक सांगला शोकॉज नोटीस इश्यू कर आनी डिमॉलिशनाची ऑर्डर काड म्हणून. एक लक्षात तुमी घेवंक जाय की मनीस जो आहा हांव मनीस सादारणसो मनीस न्हू. हांव बी नंबर 2 ह्या कॅबिनेटान आहा. मुख्यमंत्री कडेन म्हाजी चर्चा केल्या.
हांवें जे कितें त्या आमदारान उलयला तेजे बद्दल हांवें मुख्यमंत्रीक ब्रीफ केला हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे पयलीं एक लक्षात घ्या की बाकी मंत्री सारखे हांव हांगा बुर्ज खलिफा आनी आयफील टावर बांदपाक येवंक ना हांव आयला हांगा लोकांच्या हितान काम करपाक गोंय राज्यान म्हाका केंद्रांतल्यान जे नेतृत्वान म्हाका जबाबदारी दिल्या ह्यो सगळे जबाबदारी व्यवस्थीत फुडें व्हरपाक मुख्यमंत्रीन पूर्ण विश्वास आसून आयज हांव तुमकां ऑनेस्टली सांगता आयज तो जर मोपा ऑथॉरिटीचो चेअरमन आसलो त्यांनी काम करपाची गरज आसा ते मोपा ऑथॉरिटीन त्यांनी जे डेव्हलपमेंट थंय करूंक ना मोपा ऑथॉरिटीच्या एरियान वायब्रन्सी येतली कशी गोंय राज्यान आयज प्रत्येक गोष्टाक विरोध केल्यार विरोध करपाक हरकत ना पण विरोध स्वार्था खातीर विरोध केल्यार हो विशय वेगळो आणि स्वार्था खातीर देवळांनी मिटींग घेतली आणि लोकांक जागे केले की विरोध करा म्हणून लोकांचो बेनिफीट जाता म्हणून जर आमी एक सरकार चलयता आमी एजन्सी चलोवंक ना काय दलाली एजन्सी आमी चलोवंक ना आणि हे सगळे तुमच्या फुड्यान आसा एक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बी हा हे असेंब्ली फुडले फावट येता तेन्ना मुख्यमंत्रीक सांगला हांव व्हिडिओ प्ले करतलो असेंब्लीन सगळे 40 मेंबरांक आयकून घेवपाक की बाबा मुख्यमंत्री बद्दल विचार कितें आहा हांवें कितें करपाक जाय आणि आमी हाऊसिंग बोर्डाचे टेंडर कशे आमी फ्लोट करपाक जाय ह्यो सगळे विचार हे व्हिडिओ रेकॉर्डेड आहा कदाचित काय लोकांक खबर नासता की काय गोष्टी व्हिडिओ रेकॉर्ड करचे पडटा मागीर केन्नाय अशे कामाक येतात त्यो गोष्टी पेडणे झोनिंगाच्या विशयावेल्यान मंत्री विश्वजीत राणे आणि आमदार जित आरोलकारामदीं सध्या शीतयुद्ध सुरू जाला लोकांचो विरोध म्हूण पेडणेचे झोनिंग प्लान बदलचो अशी मागणी जीत करता मात जिताक लागून न्ही थळाव्या लोकांची सुचोवणी घेवन गरजे प्रमाण बदल करपाचेर विश्वजीत ठाम विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही मडगाव सत्र न्यायालयात महसूल मंत्री आणि पणजीचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचेर लैंगिक अत्याचारा आड आणि पुलीस हल्लो प्रकरणाची केस सुरू आसा लैंगिक अत्याचारा प्रकरणा आड साक्षीदारांक ड्रॉप करपाक न्यायालयात मंजुरी दिल्या जाल्यार पणजे पुलीस हल्लो प्रकरणात बाबूश मोन्सेरातान केसीक गैरहजर रावपाची मागणी केल्या हे विशींची फुडली सुनावणी शुक्रारा जातली आज मडगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टा मुखार 2 केसी आयल्यो ज्यो मिनिस्टर बाबूश मोन्सेराताक हाका लागून रिलेटेड आशिल्ल्यो एक म्हणजे रेप केस जे रेप केसीक प्रोसिक्युशनान मागले की कांय विटनेसीस आसा तांकां ड्रॉप करचे आनी ताका लागून बाबूशाचे एडवोकेटान नो ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा ड्रॉप करपाक तांकां कांय ऑब्जेक्शन ना हें सांगिल्लें आसा दुसरी म्हणजे पणजी पुलीस स्टेशन अटॅक केस हे अटॅक केसीक लागून बाबूश मोन्सेरातान आपल्याक परमनंट एक्झॅम्पशन दिवचें अटेंड जावपा पासून आपल्याक कंपल्सरी करची न्ही अशें मागिल्लें आसा ताका लागून फुडल्या हाका सुनावणी आर्ग्युमेंट फुडल्या हाका दवरल्यात कोर्टा मुखार फुडली शुक्राराक आर्ग्यू जातलें आनी ताचे नंतर कितें तें ठरतलें गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव वळखणेकार एनसीपी पार्टी जर आसा जाल्यार ती फक्त एनसीपीचो अध्यक्ष शरद पवाराक लागून आसा अशें विधान जुजे फिलिप डिसोजान केलां एनसीपी पक्ष केन्नाच वेगळो जावंक ना आनी एकूय एनसीपींतलो कार्यकर्त्यान दुसऱ्या पक्षान उडी मारूंक ना तेन्ना कोणेच ह्या पार्टी विशीं कसलीच वावडी मतीन दवरची न्हय अशें क्लॉड क्रेस्टोन सांगलें जर कोणे हो पक्ष सोडला आसत जाल्यार तो तांचो प्रश्न पूण एनसीपी पक्ष एक संघटना आसा आनी हें फक्त शरद पवाराक लागून शक्य आसा अशें क्लॉड क्रेस्टोन आयज जाल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगलें आणि आमकोणे पार्टी आहा आमकोणे ऑर्गनायझेशन आहा हांव सांगू करता आयज जे ऑर्गनायझेशन नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे आहा जाल्यार ओन्ली शरद पवारा कडेन आहा कोणा कडेन ना फूल ऑर्गनायझेशन आमचे 25 जे स्टेटांनी जे प्रेसिडेंट्स आहात ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आहेत त्या प्रेसिडेंट हितून 25 मधले 24 states presidents were present there. How is it organization with Sharad Pawar साहेब आणि तुमकां देखून गोंयच्या लोकांक देखून हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जे जे कोणे हे भाशेन तर कितें कोणे सांगलें वो कोणाकूय हॅपन केलो कितेंय केलो जाल्यार मोटीन करपाचें न्हू नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी गोंय म्हणटा तो एकूच आहा ती म्हणटा ती आमची आय कॅन प्राऊडली से टुडे व्हेरी प्राऊडली से टुडे that not a single member from Goa NCP has left the party and gone to the other side. Let me make it very clear to the people of Goa and to the press that our party NCP has not split. There are a few members from our party who changed their ideology for whatever reason they had, maybe fear, maybe they wanted power. They have left the party. Our party is the way it is. Our president is Mr. Sharad Pawar and we still have the clock symbol. So therefore, if there is any doubt in anybody's mind that NCP has split, we have not split. Some people have decided to leave the party and go. You know why
people have left and why people have gone from the party. Now they have to answer. We had the hearing in front of the Election Commission of India, and we are again very proud to say that our leader, Mr. Sharad Pawar, was leading from the front. He himself went to the Election Commission of India, sat for the hearing, because this is what our leader is. He inspires us, he leads us from the front. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 26 ऑक्टोबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर फातोडेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर ह्या खेळा सर्तीचे उक्तावण जातले. 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त अंदू गोंयांत 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर ह्या काळात आयोजित केल्या. गोंयच्या 28 वेगवेगळ्या सुवातींचेर ह्या सर्तीचे आयोजन जातले. 43 प्रकारचे खेळांचे 750 इव्हेंट्स ह्या वरवीं जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिल्या. हे वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले. ह्या ओपनिंग सर्विसा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे ओपनिंग करपा खातीर गोंयांत येता. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वागत करता. ओपनिंग सेरेमनी आमच्या फातोर्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ह्या स्टेडियमाचेर जातलो 26 तारखे दीस 6:30 वरांचेर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्या जाग्याचेर पावतले. टोटल स्टेडियमाची कॅपॅसिटी आसा 12,000. आमी भुरग्यां खातीर एंट्री सगळ्यां खातीर फ्री आसा, बट एंट्री खातीर इन्विटेशन कार्ड्स आसतले. भुरग्यां खातीर बँड्स आसतले. ते बँड्स पयलीं दिले वयतले ज्या ज्या भुरग्यांक पार्टिसिपेट जावपाक जाय. त्या कारणान म्हणजे जे ऑलरेडी ऑर्गनायझेशनान आसात तांच्या खातीरय बी आनी जे कोणाक पार्टिसिपेट जावपाक तांकां बँड्स दिले वयतले. बाकीच्या सगळ्या जाणांक आमी तेजे इन्विटेशन कार्ड जे आसा ते दितले. हेजे ब्रॉडकास्टिंग दूरदर्शन, OTT आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर टोटल ब्रॉडकास्टिंग केल्या वयतले. आमकां आमचें म्हणणें आसा की 12,000च्या पेक्षा चड लोकांक हो इव्हेंट पळोवपाक जाय. तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळेच जाण आपल्याक पासीस मेळचे, सगळेच जाण येवपाक बरें इट इज नॉट पॉसिबल. इतक्या लोकांक आमकां ते अकोमोडेट घेवपाक शकना आमी. म्हणून तो हो इव्हेंट जो आसा ही ऑल टुगेदर लायव्ह स्क्रिनींग, आमी हो इव्हेंटाचें लायव्ह स्क्रिनींग जवळपास 10 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर करपाचें थारायलां. तितून करून जवळपास 2.5 लाखाच्या पेक्षा चड लाख लोक म्हणजे टोटली आमचे 10 वेगवेगळे प्रॉमिनंट प्लेसीस, रवींद्र भवन्स आसतली किंवा बाकीचे इंडोर स्टेडियम वेगवेगळे थंयसर करपाचें थारायलां. वेगवेगळे स्पोर्ट्स असोसिएशन्स ओके हांचे कडेन वेगवेगळे हे इव्हेंट लोकांक व्हर्च्युअली लायव्ह पळोवपा खातीर म्हणजे सगळेच जाण फातोर्डा जर येता, कोण म्हापसा आसतलो, कोण पेडण्यां आसतलो, कोण काणकोणां आसतलो, पण थंयसर लायव्ह इव्हेंट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर येता आसतना पुराय इव्हेंट तो लायव्ह पळोवपाची संद जी आसा ती सगळ्या जाणांक आमी अवेलेबल करतले. इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम 26 ऑक्टोबर ह्या दिसा जातलो. गेम्स ऑफिशियली गेम्स आसा 26 ऑक्टोबर टू 9 नोव्हेंबर हाज्या पर्यंत चलतले. थोडे इव्हेंट 1-2 इव्हेंट फक्त 26 ऑक्टोबर हाज्या पयलीं जातले, 2-3 इव्हेंट. बाकीचे सगळे इव्हेंट 26 ऑक्टोबराच्या उपरांत जातले. आनी काही टेक्निकल आनी ग्राउंड हाज्या खातीर थोडे इव्हेंट आमकां पयलीं करचे पडटा. बट वन्स द प्रायम मिनिस्टराचें इनॉग्रेशन 26 ऑक्टोबराच्या उपरांत फूल फ्लेज बाकीचे सगळे इव्हेंट 9 नोव्हेंबर पर्यंत चलतले. आमी 28 व्हेन्यूचेर ह्यो गेम्स ज्यो आहा पळय 28 वेगवेगळे कडले बारीक बारीक व्हेन्यूज आमचे सगळे सिटीनी जे आसा ते 28 व्हेन्यूचेर आमी करता. 43 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आमी करता आनी इट इज 750 इव्हेंट म्हणजे फाटले 36 डिसिप्लिन्स जाल्यो, हे 43 डिसिप्लिन्स आमी खेळयता. आतापर्यंत नॅशनल गेम्सान इतके डिसिप्लिन्स केन्नाच जावंक ना. तितक्यो डिसिप्लिन्स आमी आमच्या नॅशनल गेम्सान करता. इट इज अ वर्ल्ड रेकॉर्ड. 5 disciplines will be played before opening ceremony. We are well prepared and we are damn confident of hosting successful national games in the state of Goa. Hosting the national games is not only the event management only for that particular period of time, but we are targeting tourism. That means our Goa should be culturally it is rich. Tourism aspects are concerned. You all know that Goa is shining in the world level, and definitely my Goa should be a sporting state where culture, tourism and sports will come together to take my state or the Goa at a very greater height.
फाटल्या कांय वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार गोंयांत वेगवेगळ्या खेळा सर्तींचे आयोजन जाता. ताका लागून गोंय हे स्पोर्ट्स टुरिझमाचे केंद्र जातले अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक प्रवेश फुकट आसतलो. नोंदणी केल्ल्या मनशांक निमंत्रण पत्र तशेंच हाताक घालपाचे बँड दितले. सुमार 12,000 लोकांक हो सुवाळो प्रत्यक्ष हजर रावन पळोवपाक मेळटलो. टेक्निकल ऑफिसर इज 4,740 टेक्निकल ऑफिसर्स जे आपण ते जॉईन जातले. आतापर्यंतच्यो नॅशनल गेम्स वेगळ्यो कश्यो तर हांवें जशें सांगलें तुमकां की 43 डिसिप्लिन्स आतापर्यंत इतल्यो डिसिप्लिन्स केन्ना जावल्यो नात. कॅटेगरी 750 आतापर्यंत एथलेट्सचो नंबर आमी 10,000 क्रॉस केले. तोय बी आसा. हितून वॉटर स्पोर्ट्स हे 5 वॉटर स्पोर्ट्स हे जाता. आतापर्यंत इतके जावनाशिल्ले. त्याच बरोबर आमी सातत्यान की इंडिजिनियस स्पोर्ट्स 8 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स आसा. भितर योगासना, लगोरी, गटका आणि कालेरी पायटू, केरळ गेम, स्वे मार्शल आर्ट्स, मल्लखांब, कबड्डी आणि खो खो हे जे आसा पयलीं इंडिजिनियस स्पोर्ट्स हे जे आसा हे गोंयांत जातले. आमी सातत्यान गोंय ही टुरिझम म्हणून पळयता आणि त्याच्याच खातीर इंटिग्रेशन ऑफ द टुरिझम आणि स्पोर्ट्स हे क्रेडीट धरून आतापर्यंत गोंयांत वेगवेगळे इव्हेंट लुसोफोनिया गेम्स जाले 2014, फिफा अंडर-17 2022 जाले, वर्ल्ड विलेज टुर्नामेंट 22 जालो, वर्ल्ड टेबल टेनिस टुर्नामेंट 23 जालो आणि ISL सध्या चालू आसा. त्या खातीर गोंय हे तशें स्पोर्ट्स टुरिझम म्हणूनय बी नावारूपाक येता. लोक गोंया कडेन स्पोर्ट्स टुरिझम म्हणून एट्रॅक्ट जाता. थोड्या दिसांनी आयर्लँड आसा. त्याच्या उपरांत वेगवेगळे बीच व्हॉलीबॉल आसा. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इव्हेंट्स सातत्यान आमी सपोर्ट करता, आमी होस्ट करता. गोंयांत स्पोर्ट्स टुरिझम डेव्हलप जावचें ताज्याय खातीर आमी सातत्यान गोंय सरकारचो तेंको सातत्यान तांकां दिता. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मिरेस्तारा राती दिवचल मार्केटात लागिल्ले उज्याच्या लुकसाणीचो अहवाल उजो पालोवपी दळान सादर केलो. 4 ते 5 दुकानांक उज्यात जाल्ले लुकसाण हे सुमार 78 लाखांचे आसा. मिरेस्तारा मध्यान राती शॉर्ट सर्किटाक लागून हो भिरांकूळ उजो लागिल्लो. दिवचले बाजारात बेरेस्तारा राती शॉर्ट सर्किटाक लागून 4 ते 5 दुकानांक उजो लागिल्लो. पयलीं एका दुकानाक उजो लागलो आनी उपरांत तो हेर दुकानांनी पातळ्ळो. ह्या उज्यात वाट्ट 78 लाखाचें लुकसाण जालां म्हूण उजो पालोवपी दळान अहवाल दिला. ह्या घडणुकेची खबर दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेट्टीक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी राती आनी परतून शुक्रारा सकाळीं वचून उजो लागिल्ल्या दुकानांची पळोवणी केली. दिवचलच्या बाजारात काल बिरेस्तारा राती उजो लागपाची जी घडणूक घडली तातूंत दुकानदारांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसाण जाल्लें आसा. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान केल्ल्या अहवाला प्रमाण सुमार 77,80,000 रुपयांची लुकसाणी जाल्या अशें कळटा. जाल्यार हे घडणुकेक सुमार 1 कोटींची मालमत्ता वाचोवपाक येस आयला असो उजो पालोवपी दळाचो दावो आसा. काल बिरेस्तारा राती सुमार 10:15 वरांचेर दिवचलच्या पोरण्या बाजारात उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागले उपरांत बाजारात एकूच आकांत आयलो. उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची खबर मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे 2 बंब घडणूक स्थळार धांवले. तांच्यांनी मदत कार्य सुरू केले. मात उजो पळयलो जाल्यार तो नियंत्रणांत येवप शक्य नाशिल्लें. ताका लागून वाळपय, पणजे, म्हापसा आनी फोंडेच्या उजो पालोवपी दळा कडल्यान 4 बंब मागयले. सुमार 2 वरां मध्यान राती मेरेन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी नेटान शर्तीचे प्रयत्न करून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या उज्यात 3 दुकानां उज्याचे भकीक पडली जाल्यार हेर 2-3 दुकानांक मातसो हुलोप लागला. ही घडणूक कळटकीच काल रातीच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी घडणूक थळार आयले. तांच्यांनी दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर आणि दिवचलचे मामलेदार
राजाराम परब हांका ताबडतोब आपोवन घेतले. तांचे वांगडा तांणी परिस्थितीची पळोवणी केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांक हे घडणुकेचो अहवाल तयार करपाचे निर्देश दिले. ज्या दुकानदारांचे लुकसाणी जाल्या त्या दुकानदारांक फावो ती लुकसाणी मेळोवन दिवपाक आपूण यत्न करतलो अशें उतरय दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिल्या. मजगती आयज सकाळी दिवचलचे आमदार दोतोर शेटये हांणी घडणूक स्थळाची पळोवणी करून परिस्थितीचो आढावो घेतलो. हे घडणुकेक ज्यांची दुकानां जाळ्यात ते दुकानदार सामके धुस्क्यात आसात. आता फुडें कितें असो प्रश्न तांकां पडला. केन्ना एकदां सरकारा कडल्यान मदत मेळटा आनी आमचो वेवसाय परत उबो जाता हाची तांकां काळजी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. काणकोण बलराम हायस्कुलांतल्या मारबोडे प्रकरणात शिक्षक प्रसाद पागीक जामीन मेळ्ळा. बाल न्यायालयान सशर्त कांय अटींचेर हो जामीन मंजूर केला. काणकोण बलराम हायस्कुलांत फाटल्या दिसांनी एक वायट घडणूक घडली. एका सरान 6वेच्या विद्यार्थ्याक मोपाच्या दांड्यान मारलो आनी मारल्या उपरांत लेगीत तो पंगीण स्कुलांत खेळपाक गेलो. स्कुलांत खेळपाक वचून लेगीत तो घरा गेल्या उपरांत ताणें आपल्या आवयक सांगलें आपली तकली दुखता आनी तेज्या आवयन ताका विचारलें कितें जालें. तेन्ना ताणें आवयक आपलें स्पश्ट सांगलें. ताणें एका टिचरीक विचारलेलें की आमी खेळपाक जेवल्या उपरांत वयतले काय जेवच्या पयलीं वयतले. हें आयकून ताका सरान एका रुमाक व्हरून मारलो आनी ह्या संदर्भांत ताच्या आवयक कळलें आनी ती तशीच ताका हॉस्पिटलांत घेवन गेली. ताका काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान मडगांव हॉस्पिटलांत भरती केलो. आतां फाटले कांय दीस तो हॉस्पिटलांत एडमीट आसा आनी ह्या संदर्भांत ताच्या घराब्यान मागणी केल्ली की ज्या सरान ताका मारला ताका अटक करची. प्रसाद पागी हाचो अटकपूर्व जामीन न्यायालयान भायर आयिल्लो आनी सरेंडर केल्या उपरांत ताका अटक केल्लो. आतां ताका कांय अटींचेर जामीन मंजूर जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. जिग्नेश आया है क्या? केक में अंडा है. मिर्ची बदली क्या? अच्छी है. कौन सी है? नई गुजरात स्पेशल सुहाना लाल मिर्ची पाउडर, ताजी मिर्चियों से बनी, खुशबू से भरी. मजा आ गया.